आज आम्ही आसात मांद्रे मतदारसंघान आणि आमच्या वांगडा आसा मांद्रे मतदारसंघातले काँग्रेसचे उमेदवार भुवनेश बाबी बागकर. बाबी म्हणटा तो सगळ्यांच्या गळ्यातलो ताईत ह्या मतदारसंघान आणि आज आमी पळयता ताच्या बरोबर ताचे सगळे कार्यकर्ते आसा आणि प्रचाराक तो भायर सरला. आमी बाबीक खूब वर्सां आमी पळयतात. हांवें सुद्दां हांव जेन्ना मतदारसंघान खूब वर्सां फाटीं आयल्लो तेन्ना सुद्दां बाबी बागकर हो एक काँग्रेसचो खंदो कार्यकर्तो, सच्चो एक कार्यकर्तो असो आणि बाबी केन्नाच आपण इलेक्शनाक उबे रावचें अशें बाबीक दिसोंक ना. पण बऱ्याच वर्सांनी बाबी आतां पयले फावट लोकां खातीर कितें तरी करपा खातीर, लोकांची सेवा करपा खातीर उबो रावला. एक सांग बाबी म्हाका, तुमचो कितें मॅनिफेस्टो तुवें थारायला आतां? आमच्या मॅनिफेस्टोन जाहीरनाम्यान पयले सुवातेर जे आमच्या बागान मांद्रे मतदारसंघान उदकाचो चड तुटवतो हे कमी आसा उदीक, तेन्ना तें उदीक डबल करपाचो हांवें प्रयत्न करतलो अशें लोकांक हांवें सांगलेलें आसा. दुसरी गोश्ट आसा की ह्या भागान रोजगार आसा तो रोजगार एकदम आमच्या भुरग्यांक युथांक कमी आसा. तेका लागून जे रोजगार मेळपा खातीर जे व्हडले जे प्रोजेक्ट आसा, इलेक्ट्रॉनीक सिटी, आय टी अशे प्रोजेक्ट ह्या भागांत येवपाक जाय. तेन्नाच जर हे प्रोजेक्ट येयले तर ह्या भागांतल्या लोकांक, आमच्या युथांक नोकरी मेळूंक शकता. हो म्हजो प्रयत्न आसतलो. दुसरी गोश्ट पळोवंक गेल्यार हो किनारी भाग आसा. किनारी भागांत चडशे ट्युरिस्ट हांगा चडशे येता. ट्युरिस्ट येता म्हणून ह्या भागांतल्या लोकांनी खंय तरी लोन घेवन प्रयत्न करून कांय तरी थोड्योशो इमारती तयार केल्यो, पण तांकां हांगा कशेच सोयी उपलब्ध करून दिले ना. ते सोयी उपलब्ध बरे वेवस्थीत जाले, पर्यावरणाक न दुखवता आनी तेंचे सगळे ते पार्किंग असो, रोड असो, टॉयलेट असो स्वच्छता रावली जाल्यार हांगा डेफिनेट ट्युरिस्ट येतलो आनी ह्या भागांक बरो रोजगार मेळटलो. हो एक म्हजो प्रयत्न आसा. दुसरी गोश्ट पळोवंक गेल्यार एज्युकेशन जें आसा तें एज्युकेशन ते भशेन हांगा ना. तुमी पळयात, एक भुरगो आर्किटेक्ट जातलो जाल्यार त्या खंय कॉलेजीक वचचो पडटा, मडगांव किंवा फोंड्या. तर नॉर्थाक आमचे कडेन कितेंच ना. तर तो म्हजो एज्युकेशन प्रयत्न आसा की जेणे करून थंय भुरग्यांक शिकपाक मेळत, ते जरूच तांकां नोकरी मेळपाक जाय. हो म्हजो एक एज्युकेशनाच्या बाबतींत प्रयत्न आसा. दुसरी खबर, हो मांद्र्या मतदारसंघान हे पर्यावरण सांबाळून कशें स्वच्छ बरे रितीन डेव्हलप जातले हेचेर म्हजो प्रयत्न आसतलो. आतां अशें आयकूंक येता खूब फावटी की ज्यो सगळे सागर तट जे आसा, समुद्र किनारे जे आसा आमच्या गोंयचे, स्वच्छता अभियान जरी चालू आसलें गोंयान जाल्यार सुद्दां सगळ्या समुद्र किनाऱ्याचेर खूब अशी म्हणल्यार कचरो, गार्बेज खूब आसता. हेच्या विशीं तुवें अशें वचून तुवें केन्ना पळयला, हेचो विचार केन्ना केला? डेफिनेट हेचे पयलीं हांवें आंदोलनाय केल्या गार्बेजीक लागून. कारण की आमचे बीच आसात त्या बिचाचेर कितेंच वेवस्था नासली. इतले ट्युरिस्ट येताले, लोक थंयसर एन्जॉय करपाक येताले, पण तेंची सादी टॉयलेटाची वेवस्था नासली. पूण हे प्रामुख्यान म्हाजें काम आसतलें की हे सोयी उपलब्ध करपाचे. पण हे सगळें करचें अशें तुमकां कित्याक दिसता की गोंय हो एक ट्युरिजमाचो एक भाग व्हडलो, गोंयाक ट्युरिजमाचो हो गोंयच्या हेजो अर्थीक कणो अशें म्हणटात लोक, म्हणून डेफिनेट खरेंच तें. आमी ज्या ह्या भागांत लोक आसा त्या लोकांक रोजगार मेळटलो. तेचेर खुबशे लोक जे आमचे आसा ते ग्रामस्थ आसो कोण आसो तेचेर डिपेंड आसता. ते टॅक्सीकार आसूं, आमचे हॉटेलकार आसो, हांकां आर्थीक बाब जावपाक जाय. जास्तीत जास्त टॅक्सीकार जे आमचे आसात त्या टॅक्सीकारांक बाबड्या खुबश्या लोकांनी लोनां बिनां काडून टॅक्सी घेतलेले आहात. तेंचो प्रामुख्यान हांव तोय बी विशय सोडयतलो तेचे भितर. आनी जितले क्लीन आमी दवरतले तितले हांगा ट्युरिस्ट येतले. आतां काँग्रेस सरकार बरीच वर्सां गोंयान काँग्रेस सरकारान राज्य केलें, तामून फाटल्या टर्माक BJP आयली. काँग्रेसची कितलीं कामां अजून गोंयच्या उदरगतीची करपाची आसा अशें तुमकां दिसता? तशें पळोवंक गेल्यार खुबशीं कामां आनी फुडें जावपाक जाय. जशें कामां आसा तसो लोकूय बी गोंयान वाडलेलो आसा. तेन्ना हेचेर सविस्तर कितें आमचो जाहीरनामो मॅनिफेस्टो आसा, हो काँग्रेस पक्षाचो सरकार जाल्या उपरांत डेफिनेट ते वाटचाल तेची लायतली. आतां आनी एक गोंया मुखार एक समस्या आसा ती अशी
की गोंय म्हणटा पळय ह्या गोंयान गोंयकार जाल्यार कमी आनी गोंया भायले लोक इतके जाल्ले आसा की त्यांची संख्या खूप वाडलेली आसा. तुम्ही ह्या विशीं कितें विचार केला? कारण आमी सुद्दां खंय तरी आमची आर्थीक बाब स्ट्रॉंग करची लागून विदेशांत वयता आनी वेगवेगळ्या भागांतले लोक वेगवेगळी कामां करता. तशेंच गोंयान सुद्दां ती जर कामां फुडें व्हरतलो जाल्यार वेगवेगळ्या भागांतल्या लोकांची हांगर गरज आसा. सगळींच कामां आमी गोंयकार करतले अशें जायना. कारण काही भायले लोक जे आसता खूब टॅलंट आसता, टॅक्निकल सायडीन टॅलंट आसता, वेगवेगळे टॅलंट आसता. ती सगळीं टॅलंट आमच्या तशे लोक आमकां गोंयान मेळना. आता तुम्ही जर म्हणटात की आमकां टॅलंटाची गरज आसा, आमची कामां जावंक जाय म्हणून हे लोक गोंयांत जाय, हें जरी खरें असलें आमी खूब फावटी पळयलां. समजा आमी म्हणटा आमकां एक स्काय स्क्रेपर बांदूंक जाय, 100 मजली इमारत बांदूंक जाय, तेन्ना आमकां अशें आयकूं येता सरकारा कडल्यान फाटीं येतालें आनी आतां ह्यान फुडें येता आनी येतलें की बाबा इतकें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमचे कडेन ना, आमचे कडेन उदक ना, आमचे कडेन इतकी लायट ना. आनी जे हांव म्हणटा की भायले जे लोक येयल्ले आसा ते गोंयकारा पेक्षा जास्त आसा, तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर खंयचें मेळटलें इतलें? आमी तशें जर पळोवंक गेले तर इन्फ्रास्ट्रक्चर जर तयार करतले, म्हाका दिसता की तशें जर लोक तयार जाल्ले ना जाल्यार हांगर उदरगत जावंक शकची ना. बरोबर म्हणणें. म्हणटकीच उदरगत जावंक जाय गोंयची म्हणून ह्या लोकांची गरज आसा. डेफिनेट की आमी कितें तरी स्ट्रक्चर करतले जाल्यार ते भाशेन स्ट्रेंथ जाय, ते भाशेन मशिनरी जाय, तरच आमचें हें कितें आहा तें डेवलप जावंक शकतलें. नाजाल्यार ताका आनीक चड वेळ वचोंक शकता. गोंय हें ल्हान आसा, लोकसंख्या कमी आसा, तर तितले लोकसंख्येन हें अशीं कामां जावंक शकची ना. आतां सुरवातीकच म्हटलें की बाबी बाक्कर हे काँग्रेसी सामके एक खंदे कार्यकर्ते. इतकी वर्सां बाबी बाक्कर राजकारणान भितर येवंक ना. आतांच ह्या 2019च्या ह्या इलेक्शनाक वेंचणुकेक तुमकां फुडें पांव घालचो असो कित्याक दिसलो? तुका लोकांनी सांगलें म्हणून काय तुमच्या मनाक दिसलें म्हणून? ना, म्हाजी इच्छा आशिल्ली की म्हाका एक संदी मेळची लोकांची सेवा करपाक. काही जर संदेचो जर बरोबर फायदो जर घेतलो म्हाज्या मनान जर कितें आसा तर हांव एक ग्रास रूट आसा आनी ग्रास रुटाचे प्रश्न कितें आहा ते म्हाका खबर आसा. ते सादारणशा मनशाक खबर आसना, म्हणून ते प्रश्न सोडोवपाक लागून हांव भितर सरलेलो आसा. आनीक एक प्रश्न मुखार उबो रावलो. तुमचो प्रचार सध्या खंय पावला आनी ची मोर्जी जी आसा पळय ती मोर्जी तुमच्या वांगडा आसा? नक्कीच आसा. कारण आमचो प्रचार गेले 2.5 म्हयने हांवें सुरू केल्लो घराघरान वचप. तेन्ना म्हाका हें व्हडलेशें दिसूंक ना की म्हाजें आतां जवळ जवळ 70% काम जाल्लें आसा. आनी मोर्जी गांवचो हांव आसल्या कारणान मोर्जी गांवांतले समस्या कितें आसात हें म्हाका खबर आसा. आनी मोर्जी गांव म्हाका पुरेपूर वळखता बाबी कितें तरी करतलो म्हणून. तेंची इच्छा आसा की ह्या भागांतलो एक आमदार जावचो अशें तेंच्यांनी ठरयलां. आनी तेंचो हे पळोवन म्हाका खुबसो प्रतिसाद आसा आनी अफाट लोक म्हज्या फाटसून रावतले ही म्हाका खात्री आसा.